म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां स्पश्ट सांगलेलें आसा, आमी खालती ओ गोरवान भरलेली, हंबल ओ प्राउड, हिंचेय स्थितींत आसूं आमी, गरीब आसूं श्रीमंत आसूं कोणूय आसूं आमी हे दोन मुद्दे आमच्या मनांत धरूंक जाय. आमकां तर हिंच्याय पावंड्यार आमी आसूं खरेपणी प्रगती करूंक जाय जाल्यार आमी आमचेर पातयेवंक जायना. आमी कोणाचेर पातयेवंक जाय? देवाचेर. आनी देवाचेर पातयेत तर आमी गोरवान बसचीं ना, कित्याक देव आमकां दिता पूण आमी समजता की आमच्या ताकदीन तें आमी केलेलें आसा म्हणून मागीर आमी गोरवान बसता. एकलो असोच दादलो आसलेलो, देवान ताका खूब दिलें पूण तो आपल्या सगळ्या नोकरांक सारको भायर येतालो, गाय सवतालो, तांकां बरें करिनासलेलो, तांकां बिलकूल तांची पर्वा करनासलेलो. शेवटी कितें जालें, सगळी ताची गिरेस्तकां आसली ती काबार जाली. एकाच फारान सारको गरीब जालो, घर पर्यंत ना ताका. तेन्ना ताका आखांत आयलो, ताका लॉस दिसूंक लागली भीक मागूंक पर्यंत, आनी ताचे इश्ट पर्यंत ताका नाकारूंक लागले. तेन्ना तो सारको समजलो की हांव इतलो गोरवान भरलेलो, वो गोर पळय म्हाका कितें कोत्ता पळय तो. आनी ताणें आतां येवजिलें, हांव खालतीकायेन म्हजें जिवीत सादतलो, म्हज्यान कांयच करूंक जायना, देवाचेरूच पातयेवन रावंक जाय. हें अशें ताणें निर्णय घेतल्या उपरांत परतून तो वावरूंक लागलो. देवान ताका आनिकूय दिलें पूण आतां तो श्रीमंत जाल्या उपरांत खालतीकायेन जिवंक लागलो, सगल्यांक बरे भशेन लेखोंक लागलो, सगल्यांक जांकां पावोंक जाय तांकां पावोंक लागलो. देवान ताका आनिकूय गिरेस्तकाय दिली पूण केन्नाच ताणें कोणाकूच वायट केलें ना, कित्याक हो मनोभव ताणें पत्करलो, खालतीकाय, सादेपण, आनी दुसऱ्यांक तो पावोंक लागलो. आनी जितलो तो दुसऱ्यांक पावतालो, देवान दिलेलें आसा तें देवानूच ताचें सगळें दुसऱ्यांक दिलें, हे भाशेन ताच्या मनांत आयलें, काळजांत आयलें, आनी तें सारकें रिगलें कोंचलें, आनी ते भाशेन तो जिवंक लागलो. लोक कितें म्हणूंक लागलो, आवय हो पळय ताचें जिवीत आमी पळयल्लें आसा, आदीं कसो आसलेलो, गोरवान भरलेलो, आतां खालतीकायेन सगळ्या जाणांक पावता. खरोच जेजू सारको जाल्लो आसा. आनी आयची वाचपां आमकां सांगता, देव सगल्यांचो आमचो तेच वतीन परामर्श करता, पूण जीं कोण गरीब आसात तीं गरीब आसात खरीं, पूण गरीबसाणीन तीं तर देवाक खालतीकायेन मागणें करीत जाल्यार तांची प्रगती जातली. कित्याक थोडीं गरीब आसात तीं देवा कडेन मागतात, मेळ्ळें की ना मागीर गोरवान बसतात, तांच्याच घरच्यांकूच पावनात, आतां व्हडलें दाखयतात तीं. हे भाशेन तर आमी करीत केन्नाच आमी फेलीस आसचे ना, केन्नाच आमी सुखान जिवंचे ना. आमचे मदीं आनिकूय उसांबूळ जातली. ताका लागून हांवें तुमकां सांगलां, हिंच्याय पावंड्यार आसूं आमी सदांच खालती जावंक जाय, कित्याक देव आमकां सगळें दिता. आनी आमी जेन्ना देवा सगळें दुसऱ्यांक दिता तेन्ना देव आमकां आनिकूय दिता, कित्याक देव आमचें सगळें दुसऱ्यांक दिवंक लागता. आमी देवाचे हातयार जाता, देवाचे कुडींतले आमी देवा सारकें जावंक जाय. आनी पावलू कितें म्हणटा, हांवूय तसोच सुमूर्ती प्रमाणे सगळें करतालो, आनी जे कोण सुमूर्ती प्रमाणे जियेनात तांकां हांव काडून उडयतालो, मारून उडयतालो, बरोच पेट्टालो तांकां. पूण मागीर जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तशें हांवें करूंक ना. ही सगळी जाणवाय म्हजी आसा ती सगळी ताच्या ताब्यांत केली. आनी आदीं हांव जियेतालो तें शेण म्हणूंक लागलो तो, कांयच न्ही. आनी आतां तो खालतीकायेन जेजूचो पाटलाव करता म्हणून ताका कितलो मार दिलेलो आसा, ताका भायर आयलेलो आसा, पूण सगळें तो जेजू सगळें सोंसून जेजूकूच भेटयल्लें आसा. आनी हे परी जेजूच्या प्रमाणीकपणान तो अदीक वाडत गेलेलो आसा. हें दुसऱ्या वाचपान ताणें आमकां कळीत केल्लें आसा. आतां आमी कशे भशेन म्हणून जियेता हें सगळें मनांत आसा आमच्या.
कितें म्हणून मनांत दवरता आमी? आमची चिंतनां कसलीं आसात? कसलींय जावं ती बरी वायट पोजणी जावं, सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणून भायर काडली की ना, सुस्कार काबार जायस पर्यंत पिळून सगळें भायर काडया. मागीर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. तो सदांच बरो, तो आमचें सगळें बरेंपण भरून काडटा. पूण आमी तें वगडायता. ताका लागून सगळें आमचे भितर हातलें जेजूचेर दवरलें. जेजू आमचें सगळें आयलो की ताचें बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिसूंक लागलें. आनी ताका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, न्हिदच्या आदीं कोंत घेयात. आख्खें कोंत भर प्रत्येक सुस्कारान जेजू 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 म्हणून सारात. 59 फावटी 59 टायम्स. हे 59 टायम्स करून 5 मिनट ओ 7 मिनट लागतले तुमकां. पूण इतल्या म्हणसर सगळें भितर आहा तितलें नितळ जातलें. न्हिदून गेलीं की ना, मागीर भितर पळय देंवचारान आमचें सगळें घडून हाडलेलें आसा चाल, ती जेजू भितरल्यान आमची काडून उडयतलो. रातभर आमी ताचें सगळें सादतले. हांव सकाळीं उठली की ना रोखडीच पोत्तून कोंत घेवया, ताका कोटून रावया. कित्याक लागून? आतां आमी नितळ जालेलीं आसा. देंवचारान कितें म्हणलां जाणाय, आतां ही नितळ जालेलीं आसा, चल 7 जाणांक आनी घेवन पोत्तून ताचे भितर येवया. ताका लागून आमी जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत सारूंक जाय. खालतेकायेन पोत्तून सकाळीं उठलीं की ना, पयलीं उठ्ठा म्हणसर आख्खें कोंत भर जेजूच्या एकवटान. कितले मिनट लागता? 7. 7 आनी 7 14 मिनट म्हणाय तूं. हे 14 मिनट पळय इतले म्हत्वाचे. कित्याक आख्खी रात आमची मागण्याची जातली आनी आख्खी रात आमी जेजून सारकें बरोवन येतले. आनी दीसभर आमकां घटाय मेळटली. मोबायल बॅटरी आमी चार्ज करूंकूच जाय, नाजाल्यार ती वापरूंक जायना. मोबायल वापरूंक जायना. तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें आमी चार्ज करुया, रातची आनी सकाळची. जेजू कितें करतालो तेच भाशेन जियेतालो. रातचो तो बापा सगळी रातभर सादतालो, सकाळीं उठलो पोत्तून सादतालो. दीसभर मागीर तो म्हणटालो, हांव न्हय, तुमी बापाक पळयतात म्हजें सगळें. हांव न्हय, बाप म्हजें सगळें उलयता आनी सगळ्यो करण्यो करता. आमी हाका लागून बापाक दिनवासूंक जाय. सांतिनास कितें म्हणटा, आमी आमचे व्हडपणा पासत न्हय, देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. कशे भशेन? जेजू सगळें. आनी आमी सादता तें, पूण अदीक खोलायेन खरायेन सारया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत येता. कोणूय आमी जावं, आमचें सगळें तो येता. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे. आमकां तो जाय. ताचे विरेत आमी गोरवान बसतले. आमकां नाका जाय पळय तें करूंक लागतलें. आनी सगळेंच आमचें जिवीत वगडायतलें. पूण तातूंत आमी ताकाय बश्टावंक लागतलें. पूण तो आमचो मोग करता. तो आमकां बाळगून दवरता. ताका नाका आमी हे भाशेन आमचें जिवीत वगडायलेलें, पूण ताचें सगळें आमी तें जियेलेलें. जेजू, तुजे कृपेन आनी तुज्या आदारान आमी भास दिता. आमचें जिवीत सदांच प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तुज्या एकवटान सादतलें. ही कृपा आमकां दी. आनी सदांच हे परी चतूर आनी आजीर जावन आमचें जिवीत तुजे बरोबर जियेतलें आनी सादतलें.